देवा मुखार उबो रावच्या आमच्या मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. हे मीस आमी भेटयता क्विनी गॅरी नील पेरेरा हांच्या भलायके पासत देवान तांकां आपल्या आशिर्वादान भरूंक ह्या मिसांत मागुया. तशेंच मागुया मॅकमिलन आनी मेलिशा पेरेरा आयज आपल्या पयल्या काजाराचे ओरोस मनयतात. सांतानो आनी प्रेसिला पेरेरा आपलेय काजाराचे ओरोस समोर ओंपतात. देवान तांची तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच मागुया एंटनी कास्ताना आनी एमा फेर्नांदीस आयज आपलो बर्थडे समोर ओंपतात. तो देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक ह्या मिसाचे भेटींत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज बायगोंत आंतोनीच्या त्रेजेनाचो चवथो दीस. आयज आमचो विशय पवित्र सोबेचे समोरून जिवितांत पाळून जेजूचो पाटलाव करुया. आमच्या जिवितांत आमी जायते समारंभ करता, जावं बर्थडे, एनिवर्सरी आनी आदी. असले समारंभ आमच्या फॅमिलीच्या सांगाता मनयले म्हणटोच कितली कुशालकाय आनी भावपण आमचे मोदें वाडटा. तशेंच आमच्या ओत्मीक जिवितांतूय आमी जायते समारंभ करता. देखीक पवित्र मिसाची भेट, फेस्तां, साक्रामेंत आनी आदी. ह्या समारंभा वरवीं आमी ओत्मीक वाटेन ग्रेस्त जाता, भावा भयणाच्या सेवेन जिवंक पावता, दुसऱ्या क्रिस्ती जिविताचे गोवाय जाता आनी सोर शेवटी जेजूचे नीज पाटलादार जावंक पावता. तर ह्या पवित्र मिसा भेटीन वांटो घेतना आमी जेजूचे नीज पाटलादार जावन बापाची गोठाय आनी कृपा मागुया. पवित्र सभेचे समारंभ आमच्या जिवितांत पाळून ताच्या देण्या वरवीं आमी जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक ह्या मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना खेरीत भाशेन जायते पावटी आमी चुकल्या. देवाचो पाटलाव करचे बदलेक आमी आमच्योच कुश्यो करूंक वावुरल्यात. देवाक जाय ते भाशेन जिवोवचे बदलेक आमी आमकां जाय ते भाशेन जियेल्यात. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून ह्या वेळार आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sumya, 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 Kakuko. Sumya, 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 Kakuko. Krista, 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 Kakutko. Krista, 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 Kakutko. Sumya, 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 Kakutko. Sumya, 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 Kakutko. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो भाग्यवंत आंतोनीचे विनोतीन देवा मुखार घालात. कितें तुमी मागूंक आयल्यांत ह्या वेळार मागात. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादुवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी घरचे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमियादच्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. दोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. ती दोर्मदूताची शिकवण घेवन बावटपणाचो एकठार सांबाळून आनी उंड्याच्या मोडणेन आनी मागण्यांनी वांटो घेवन कोदीन चुको नासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोर्मदूता वरवीं पुस्कोळ विस्मितां आनी कुणां घडटाल्यो. भावार्थाची सोगलीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचे सोगले बागा आसले. आपली बाटां विटां ती विंकतालीं आनी ताचो फायदो जोण एकल्याचे गरजे पोरमोणे वांटतालीं. एका मोनान दिसपोटी ती देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं आनी काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वाखाणटाली आनी सगळ्या लोकांक मानवताली. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां ताचे वांगडा हाडूंक दिसान दीस सोर्बेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतर हे आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेल नासलोलो. सगलीं म्हणुया, सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळ नासलोलो. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उल्हास सोर्बेस्पोराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. सोर्बेस्पोराच्या उजव्या हातान जोयत वेले, सोर्बेस्पोराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्ती कर्तुत्वां. जबाब: सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळ नासलोलो. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरूंक हांव सोर्बेस्पोरा आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सोर्बेस्पोराचें दार. फकत भोक्तीवंतांक तांतल्यान भितर सरूंक मेळटा. जबाब: सोर्बेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळ नासलोलो.
जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सोर्वेस्पोरानूच घडून हाडलां. तें पळोवंक आमी तारण जालां. जाबाब सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळ नासलेलो. सोर्वेस्पोर आमचो देव, तोच आमचो उजवाड. ताळे हातांत दवरून हालोवन हालोवन वेदी मुखार पर्यान निर्वणू हाडून येयात. जाबाब सोर्वेस्पोर कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळ नासलेलो. उद्गार. Sorvesporazoi, 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 soi, soi. Sorvesporazoi, 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 soi, soi. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तांचे सांगतात तें हांव तिकाण करतलो आनी हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातोली म्हजी पोरसां. Sorvesporazoi, 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 soi, soi. Sorvesporazoi, 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 soi, soi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शेकी पास्कांचो मेंढरो मारून भेटोवंक जाय तो फूग नासलेल्या उंडयाचो दीस पावलो. पेद्रूक आनी जुआवांक जेजून अशें सांगून धाडलें, आमी पास्क जेवण करचे खातीर तुमी वचून तें तयार करात. खंय तयार करचें ताणें विचारलें. ताणें तांकां सांगलें, आयकात, तुमी शारांत भितर सरतना उदकाचो कळसो घेवन वेतो कोण एक मनीस तुमकां मेळटलो. तो भितर सरत तें घर पर्यान ताचे पाटल्यान वचात आनी त्या घराच्या दोनयांक अशें म्हणात, गुरुजी, तुजे लागीं विचारता, म्हज्या शिसां बरी हांवें पास्कांचें जेवण करपाक सोयऱ्यांचो वसरो खंय? आनी तो तुमकां बरो मांडलोलो माळयेर एक व्हडलो वसरो दाखयतलो. थंय तयार करात. ते गेले आनी ताणें सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. वेळ जातूच तो जेवणाक बसलो आनी ताचे भोरी ताचे धर्मदूत. ताणें तांकां सांगलें, कोश्ट सोंसचे आदीं तुमचे बरी हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड ओत्रेकतालों. देवाच्या राज्यांत हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी दिनवासून ताणें म्हणलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. देवाचें राज येसोर दाकांच्या फळांचें हांव आनीक पियोवचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आनी ताणें उंडो हातांत घेतलो, दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. तें रोगत तुमचे पासत वारोवचें आसा. तरी आसतना म्हाका धरून दितेल्याचो हात म्हजे बरी ह्या मेजार आसा. थारायल्ल्या परमणे मनशाचो पूत वेता करो, पूण ज्या मनशा उदेशी ताचो घात जाता त्या मनशाचें कोटा. तांचे मदलो अशें कोण करीत गाय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या ह्या चवथ्या दिसाक भाग्योंत आंतोनेचे परबेक आमी तयारी करता. आनी समारोंब आमच्या अपवीत सोबेच्या समारोंब आमच्या जिवितांत पाळून
जेजूचे गोवाय जावया ओ जेजूचो पाटलाव आमी करुया ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. आमी आयकलां ते भाशेन सुरवातेच्या उतरांक वो जावं आमी पवित्र साक्रामेंताची बोजवण करता तेन्ना तुमच्या कपेलान सांगलें आमच्या जिवितांत जाय ते समारंभ आमी करता. सेलिब्रेशन्स कुशालकायेन हे समारंभ आमी करता. ते समारंभ आमच्या संवसारी जिवितांत ही कुशालकाय हाडूंक आमकां घडये आदाराचे जातात आसतले. पूण हे पवित्र सभेचे समारंभ आमचे ओत्मीक वाटेन आनी न्हूच फकत ओत्मीक वाटेन पूण आख्खे आमचे जिणेक आमकां आदाराचे जातात. समारंभाची ही खबर आमी सांगतना आयची दोनूय वाचपां आमकां आदाराचीं जातात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक हे पास्कांचें जेवण तयार करूंक धाडटा. तो तांकां उमकें सांगता उमकें कर म्हूण आनी ते करतात आनी तो वस्रो तयार जाता आनी थंयसर तें पास्काचें जेवण ते करतात. आनी थंयसर जेजू ह्या व्हडांतली व्हड समारंभणेची स्थापणी करता. खंयची समारंभणी ती? खंयचे समारंभणेची स्थापणी करता? ह्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत मिसाची भेट. मिसाचे भेटेची स्थापणी करता. ही व्हडांतली व्हड समारंभणी. आयज तुमी हे समारंभणेंत हाजीर आसात आनी हे समारंभणे वरवीं आमच्यान खरें म्हणल्यार दुसऱ्यो सगल्यो समारंभण्यो आमी हेच समारंभणे वरवीं ताचो अर्थ सांगूंक जाता वा तांची समजणी घेवंक जाता. आनी तेंच आयज हांव तुमचे मुखार करतां. चड बारीकसाणेन सांगना, थोडक्यान सांगता. वेळ चड वेतलो कित्याक समारंभणी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायत्यो आसात. व्हडांतली व्हड म्हणटा ती हांवें म्हणलां ते भाशेन मिसाची भेट. आनी मिसाचे भेटे बरोबर हे दुसरे संस्कार, 7 संस्कार. मिसाची भेट म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं आतां मिसाक आयल्यात. पावस पडटालो तरी आसतना पावसान भिजून कशीं आयल्यात. थोडी सोंत्रेक दोत्तात, आपल्या इस्तिदाक दोत्तात, थोडे आपले मोचे सांबाळटात. इतले त्रास, मुखार उदक आसा, उडक्यो मारतात, सायडीन वेतात. तरी आसतना हांव मिसाक वेतलो. म्हाका भाग्योंत आंतोनीचो मोग, ताचें म्हाका देवस्पण आसा. म्हाका हे मिसाचे भेटेंत वचूंक जाय. म्हजो भावार्थ कितल्यो आडखडूय येवं हांव थंयसर वेतलो. आनी यात्रा करून आमी ह्या मिसाचे भेटेंत हाजीर जाल्या. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांत जियेतना आमचें जिवीत एक यात्रेकारूच कशें. यात्रा आमची ह्या संवसारांत चड दीस रावंक आमी येवंक नात. कोविडाच्या दिसांनी आमी पळयलां कितलीं जाण सोंपून गेलीं, आमची लागशिल्लीं सोंपून गेलीं. ह्या संवसारांत आमी थोडेच दिसांक आयल्यात, पूण ही यात्रा बरे तरेन करूंक गरज. आनी ह्या यात्रेंत आमकां देव आदार दिता. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत जेजू आमकां भेटता. सुरवातेक आमी येता, सुरवातेची उतरां एके तरेन ही यात्रेकारां कशीं येता आमी तयारी करून येता मिसाचे भेटेक. ओत्मीक तयारी करून येता. आमी ह्या संवसारांत येतना जल्म घेतकूच रोखडीच आमकां पवित्र स्नान दितात. यात्रेकारां कशीं पयलें आमकां हे सर्गीचो दारवंटो कसो उगटो जाता पवित्र स्नाना वरवीं. आनी ह्या पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता. सर्गीचो दारवंटो उगटो जाता. आमकां देवाची कृपा मेळटा. मिसाक भितर येतना आमी कितें करता? भितर सरतना आतां घडये कोविडाक लागून आजमेंत घालूंक ना, पूण तरी आसतना आमी दिमी मोडटा पवित्र साक्रामेंताक. कुर्साची कुरू काडटा आनी रोजार कोत्ता. कोणेंच कुर्साची कुडू बिश्टीच काडूंक जायना. पवित्र स्नान जेन्ना तूं घेता तुका जेजूक समर्पितात. तूं जेजूचो जाता, देवाचो जाता. आनी त्याच जेजूच्या नांवान, त्याच देवाच्या नांवान ती कुर्साची कुरू तूं काडटा. म्हणूंक की हांव देवाचो, हांव
जेजूचो. समोरमणी आमच्या चालत्या जिवितांत ही ह्यो बिश्ट्यो कुरू आनी बिश्ट्यो सायन्स बिश्ट्यो रिती न्हय त्यो. तें खऱ्यांनीच हांवें करूंक जाय. दोनया ह्या फिरगोचेंत हांव भितर सोदतां, हांव म्हाकाच तुका परतून भेटयतां. म्हजें जिवीत परतून तुज्या हातांत घालतां आनी ही कुर्साची कुरू काडटा. हांव तुजोच दोनया. हे त्या वेळार तुमी देवाक सांगूंक जाय प्रितीच्या भाव भयणांनो. तेन्ना ती समोरमणी आमच्या जिवितांत व्हरता बरीच जातली. नाजाल्यार रिच्युअल्स रायट्स कशें आमी कितें म्हणटलें हांव म्हणीत वेतेलें हांव आनी पोत्तून घरा वेतेलें हांव असलें जातलें. असली गोत जावची गरज ना. उपरांत आमी देवा लागीं बोगसणें मागता. कुमसाराचो साक्रामेंत मिसाक येवन जेजूक घेतलें जाल्यार पयले सुवातेर हांव तयार आसूंक जाय, नितळ आसूंक जाय. कुमसाराच्या साक्रामेंताची समोरमणी कितले फावटी आमी करता काय? थोडी कायद्या प्रमाणे वर्साक एक फावटी करतात. तुमच्या ओतम्यांक तुमच्या जिविताक जर तर फायद्याक तो साक्रामेंत पडटलो जाल्यार तुका गरज तेन्ना आनी गरज तितले फावटी तुवें जेजू बरें वचूंक जाय आनी बोगसणें मागूंक जाय. कुमसाराच्या साक्रामेंतांत बिश्टें बोगसणें मागल्यार जायना. कुमसाराकूच पाद्री बोगलेर कित्याक वचोंक जाय? ही घडणी जायते फावटी कुमसाराचेर कितें सांगता तेन्ना हांव शेअर कोत्तां. एके फावटी एक ब्रादर कसो हांव एका फिरगोचेंत वेतालो म्हजो अनुभव घेवपाक, दोतोन शिकोवपाक, थंयसर अल्टर सर्वस घेवपाक, युथाक आदार दिवपाक. थंयसर एका पाद्रीक आदार दिवंक वेतालो. खंयच्या गांवांत तें सांगना. आनी त्या गांवांत वेताना फेरी क्रॉस करूंक पडटाली. एका दिसाक हांव वेताना थिंगा पावता म्हणल्यार गमलें की फेरी मोडली. आयज फेरी ना. आनी तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणांनो पोनेलीन वचोंक पडटालें. पोनेलीन वचोंक हांव कांय पळोवंक कांय नकळो आसलो. भिरांत आयली, आखांत आयलो. आनी त्या वेळार जेन्ना ते पोनेलींत हांव चडलो, एकलें चेडूय आसलें आनी तें बोवाड मारतालें. कित्याक भियेल्लें. पोनेल मुखार वयता, हालता. धाकटी पोनेल ती, आमची व्हडी पासून व्हडली आसतली, धाकटीशी. आनी त्या वेळार हांवें म्हज्याच मनांत म्हणलें, हांव एक सिमनारिस्त. देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. म्हजो भावार्थ हांवें वाडोवंक गरज. इतलो हलको कसो म्हजो भावार्थ काय? जितलें हांव सोत मानता, जितलें हांव मिसाचे भेटेक वेता, जितलें हांव करतां देवस्पणां, तें म्हाका फायद्याक पडोंक नाका आसलें काय? आनीक एक फावटी त्याच गांवांत फेरीन वेताना अशें घडलें. एकलो हिंदू भाव म्हज्या सायडीन उबो रावलो. फेरींत आसले आमी, सो एक 10 मिनट्यो लागताल्यो ते वाटेन वचोंक. तो म्हजे लागीं उलोवंक लागलो, तूं हांगासरलो न्हय कसो दिसता. हांवें म्हणलें, हय हांव हांगासरलो न्हय. हांव फिरगोचेंत वेतां आदार दिवपाक. हांव एक ब्रादर सिमनारिस्त. ताणें म्हणलें, ब्रादर म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. कितें काय म्हण हांवें विचारलें. मातशें घुस्पलो हो आनी म्हाका कितें प्रश्न करीत. ताणें म्हणलें, ब्रादर तुमच्या धर्मांत म्हाका एक खूब आवडटा. कितें काय म्हण विचारलें. तो म्हणूंक लागलो, तुमच्या धर्मांत कुमसाराचो साक्रामेंत आसा. तुमचो देव तुमकां बक्षिता. हें आस्वासन तुका मेळटा. You get that assurance that God is forgiving you in the sacrament of reconciliation, in the sacrament of confession. We do not have that. ओय आमी वेतांव, आमचे नदींत आमी बुडटांव, आमचें पाप वेता म्हूण आमी मानता. पूण एश्योरन्स खंय आसा? तुमकां तें एश्योरन्स आसा. पाद्री तुजेर हात दवरता, बेसांव दिता, देवान तुका बक्षिलो म्हूण तुका खात्री दिता. कितलें बरें तुमकां, कितलो बरो साक्रामेंत तुमकां आसा. कोण सांगता?
हिंदू भाव सांगता. आनी हांव सिमनारिस्ट, हांवें तेन्ना तें चिंतूंकूच ना. खरें म्हणल्यार ताचे वरवीं हांव चिंतून पावलो, खऱ्यांनीच देवान इतलो बरो साक्रामेंत आमकां दिला, संस्कार आमकां दिला, ताचो हांव फायदो काडटां काय? Do I really go to God and ask for His forgiveness? Because it is He who can give you the grace to overcome your weaknesses. म्हज्यान जायना म्हज्या अशक्तायेचेर जैत व्हरूंक देव आदार दिता. तेन्ना हे सोमरोम प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो कुमसाराचो सोमरोम आमच्या जिवितांत अर्थाभरीत जातलो. मिसाचे भेटेंत फुडें वचुया. देवाचें उतर आमी वाचता. देवाचें उतर आमी आयकलां. पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांतलें? एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स. व्हेरी गुड. देवाचें उतर चित्तान आयकूंक गरज. तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगूंक जाय. त्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितांत बदलणी येवंक जाय. भाग्यवंत आंतोनीचे परबेक आमी तयारी करता. भाग्यवंत आंतोन मिसाचे भेटेंत वांटो घेतालो. देवाचें उतर इतलें वाचतालो की तें ताचे जिबेर आसलेलें. ताचें सरमांव इतलें बरें जातालें. देवाच्या उतरा वरवीं ताणें जायत्यांचें जिवीत बदललें. ह्या खातीर आयज पासून ताची जीब पादुआ ह्या गांवांत आसा अशें आमी जाणाव. म्हाकाय एके पावटी थंयसर वचूंक भाग मेळ्ळें भाग्यवंत आंतोनीचे हे फिरगोजेंत. देवाचें उतर ताणें परगटलें. न्हूच परगटलें म्हूण ताची जीब पवित्र जाली, ताची कूड पवित्र जाली, तो पवित्र जालो, तो भाग्यवंत जालो. न्हूच फकत परगटलें म्हूण, पूण तें उतर तो आपल्या जिवितांत जियेलो. बरें तें उलयलो, बरी बूद दिली. देवाच्या उतरा वरवीं दुसऱ्यांक शिकवण दिली. आमच्या जिवितांत आमी पळोवया कितले पावटी आमी बायबल वाचिनात, कितले पावटी आमी देवाचें उतर आयकनात. आमच्या तोंडांतल्यान बरीं उतरां भायर सरता काय? ही सोमरोमणी आमच्या जिवितांत अर्थाभरीत जाता काय? ओ म्हज्या जिबेंतल्यान फटिंगपणां, भास्कळपणां, नागोवप, दुसऱ्याचो घात घेवप, म्हज्या तोंडांतल्यान हांव दुसऱ्यांक विंकता काय? दुसऱ्यांक कातोरता, दुसऱ्यांक खबर कोत्ता उतरांनीच. भाग्यवंत आंतोनीचो जर तूं भोगत, ताचे भाशेन आमी जातले. बरें तें करूंक, बरें तें उलोवंक, देवाच्या उतर परगटूंक आनी त्या उतरा प्रमाणें जियोंक. फुडें वचुया. मिसाचे भेटोवनीक आमी भितर सरुया. कितें भेटोवनी म्हणल्यार? कोणाक भेटयतात? आमचें जिवीत, आमचें सूख, आमचें दूख आमी देवाच्या हातांत घालतात. देवाक एके तरेन आमकांच आमी भेटयतात. आयज कितलीं जाणां तुमी, कितले प्रश्न तुमचेर आसतले, तुमच्या जिवितांत आसतले, दुबाव वेणे. जायतीं जाणां तुमी हे प्रश्न घेवन आयल्यात. आनी ह्या वेळार भावार्थान ह्या मिसाचे भेटेन देवाच्या हातांत ते घालुया भाग्यवंत आंतोनीचे विणवणेन. आनी देव जरूर आमकां आदार दितलो, आमचे मागणें आयकतलो, आपली खुशी आमकां ओळखून दितलो. प्रितीच्या भाव भयणांनो, ही भेटोवणी आमी करतना दुसरेय साक्रामेंत आसात. कसले साक्रामेंत? अर्द, लग्नाचो संस्कार, पिडेस्ताची माकणी. हांगासर कितें करतात? भेटयतात. अर्द ओ याज्ञीकपणाची माकणी दिता तेन्ना तो याज्ञीक, तो मनीस आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालता आनी देव ताका मागता, आपूण आयज सावन देवाचो. मनशा मदें वेंचून काडलेलो, देवान ताका पवित्र केलो. दर एक याज्ञीक पवित्र हें सदांच आमी मनान दवरचें. घडये आमचे भाशेन मनीस जायत तो, पूण देवान ताका पवित्र केला आपले वस्तोंगीनूय. म्हणटच याज्ञिकाक मान दिवचो, आमचे याज्ञिकाक आदार दिवचो. सहभागेलीपणान आमी आमचे फिरगोचेंत वावर करचे. आपले चिटींत, गवळीक चिटींत बिस्मस साहेब सांगता, सहभागेलीपणान वावरुया आमच्या फिरगोचेंत, जावं आमच्या समुदायांत. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, पिडेस्तांची मागणी
थंयसर कितें करतात, आमची भलायकी, आमचे असोकताय देवाच्या हातान घालतात. देवाक जाय जाल्यार बरी भलायकी तुमकां फावो जावं. जायते फावटी पिडेस्तांची मागणी म्हणल्यार कोण मरोंक वेता तेन्ना दितात अशें आमी सजमतात. ना, जर तर मारेकार दुयेंस आसा, पिडेस्ताची मागणी माग याज्ञिका लागीं. तुका दिसता तुजें जिवीत संकोश्टांत आसा, मारेकार दुयेंस तुका जाला, तुका भलायकी जाय, पिडेस्ताची मागणी तुज्यान मागूं येता. कित्याक आपल्या नांवान ज्या ह्या असोक्तांचेर पिडेंत आसलेल्यांचेर मागणें करता, तांकां मागता, पवित्र तेलान मागता, तांकां देव बरो करतलो अशें भाग्योन जाकोबाचे चिठींतल्यान आमकां मेळटा. प्रितीच्या भाव भयणांनो, लग्न संस्कार तुमी एकामेकाक एक चेडो एक चेडू एकामेकाक आपलें दान करतात आनी देव तुमचेर आशिर्वाद घालता. तातूंत देव तुमकां एकवटता. तीग जाणां थंयसर एक जातात, एक चेडो एक चेडू आनी देवाचे कृपेन तो साक्रामेंत कसो घडोवन येता. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, हो साक्रामेंत आमी सांबाळूंक वावरुया. ही समरमणी, तो संस्काराची समरमणी आमच्या जिवितांत आसूं दी. आयज आमच्या घराब्यांत कितलें मागणें आसा, कितलें देवाक सुवात आसा, जागो आसा, आमी सगळे हितूंत आर्पीट जाता. वी आर बिजी इन एवरीथींग एक्सेप्ट इन गिवींग टायम टू गॉड. देव जर तर आमच्या घराब्यांत आसा, आमचो घराबो एकवटान उरतलो. जायत्यो लिटर्जी काजाराच्या दिसाक आमी करता. देवाच्या मोगान आमचो मोग वाडूं दी आनी कसले असले विशय आमी काडटा. जेजूचेर दवरलेलो, जेजूचे बुनयादीचेर दवरलेलो आमचो घराबो, हें आमच्या जिवितांत उपरांत दिसून येवंक जाय. खऱ्यांनीच जेजू आमच्या लग्नीक जिवितांत आसा काय. तेन्ना प्रितीच्या भाव भयणांनो, मागणें जेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या घराब्यांत भितर सोदता, तेन्ना आमचो घराबो एकवटान उरता. एक तरी मागणें एकठांय करात. म्हाका उगडास येता एका घराब्याची. ती बायल, तिचो घोव तेच्या वावराक लागून दुसऱ्या गांवांत आसता. दोगांय ती एकठांय जिवंक तांकां संदी मेळना. फकत हॉलिडेयांत येता तेन्ना ती एकठांय आसतात. पूण दर दिसाक ती सांगाता तेर्स कोत्तात. कशे तरेन आयज आमी सोशल मिडिया वापरता, जायत्यो मॅसेजी धाडपाक आमी वापरता. बऱ्या वावराक आमी वापरूंक जाय. व्हिडियो कॉल करता आनी दोगांय बाराबर तेर्स कोत्तात. तो वेळ ताणी दवरला 7 वाजता तेर्स. बाराबर एक घराबो कसो आमी तेर्स करुया. तूं खंयसरूय आसूं. कितलें बरें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आमच्यान अशें कितें करूंक जाता काय. एक तरी दिसाचें मागणें, जावं तो तेर्स वो जेवणा आदी वो भायर सरचे आदी, वावराक लागचे आदी, एक तरी मागणें आमच्यान घराब्यांत एकठांय करूंक जाता काय. करात आनी पळयात, तुमचो घराबो एकवटान उरतलो. कितल्यो आडकोडी संकोश तुमच्या घराब्याचेर येवं, त्यो तांकां फुडो करूंक तुमकां आदार मेळटलो. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, पवित्र सभेचे समरमणेचेर जाय तें सांगूंक जाता, वेळ पावचो ना. सदांच आमी एकूच मनान दवरुया, ह्यो समरमण्यो ज्यो आमी करतात त्यो बिश्ट्योच ओलक्यो वाऱ्यावेल्यो न्हय, त्यो आमच्या जिवितांत ओर धाडटात. ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण घेवंक जाता. आनी ही यात्रा जी आमी सुरू केल्या ते पवित्रतायेन शार्ती पावंक जेजू सांगता, शेवटाक आमी सासणीक जिवीत जोडूंक जाता. तर हे पवित्र सभेचे समरमणेचो आमी फायदो काडुया. तांचे वरवीं मेळटा ती कृपा, देवाची देणी आमी घेवया. भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन देवाक सदांच चिटकून रावुया आनी जेजूचे नीज पाटलावदार कशे आमी जावंक वावरुया.
उबी रावया. जायत्यो आमच्यो गरजो घेवन आमी ह्या मिसाचे भेटेक आयल्या. तर ह्या वेळार आमच्यो ह्योच गरजो आमी बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलां पासत मागुया. देवान दिलेले आपोण्याक तांणी विस्वाशी रावून सोमेस पोरजेक भावार्थेची वळख दिवंक आनी हे भाशेन देवाचेर आमचो भावार तांणी गोड सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. धर्मामध्ये एकवट, शांती आनी एकचाराचें मन रचून हाडलेलो बरो सरकार आमकां फावो जावं. हे भाशेन शांती बोललेले आमचें जिवीत जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. आमच्या पवित्र सभेच्या समोरवेन आमकां सोयग मेळटा तितले पावटी आमी वांटो घेवंक, कृपेवंत जिवितान रावून आनी जेजूक संस्कारांत जेवंक आनी हे वरवीं आमी आत्मीक जिवितांत तीर जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. संस्कारांत जेजूक शेवूंक आनी आत्मीक गोठायेन मजबूत जावंक आमचे सामान्य दिसपोटी जिवितांत आमी एकचारांची भावार्थी जावंक आनी आमच्या मोगाच्या, शेवेच्या, शांतीच्या, दोयल्याच्या जिवितांतले जेजूचे नीज गोवायमी जावंक देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. मोगाळ बापा, ह्यो आमच्यो गरजो आमी तुका उबारल्यात. तुजी खुशी जाल्यार ती शार्ती पावय आनी आमचो भावार्थ तीर जावन आमी तुजे नीज पाटलादार जावंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणीच्या वेळार गीत घेवया. गिताचो अंक C37, पेज 44. तुझ्या पोवितोळ्या मुखार बापा एकूच उंडो जेसू निर्मल भुरगो तुजो कुंड्या भितर लिपतात कोण्यो तशी जेसू सवें सगलीं किरकोल पातकी भुरगीं तुजीं गोवांच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेसूचे सांदे आमी जेसूचे सांदे आमी गोवांच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेसूचे सांदे आमी जेसूचे सांदे आमी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. सर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंतांच्या उगडासाक हो योदन समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvis portum, sorgani sansar pollat tuja voi boa, un sorgi tu casoi Sorves porace navi, ietata casoi, un sorgi, un sorgi, un sorgi tu casoi बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट पोरगोटुया. Jesu melo, Jesu jiwon sala, Jesu nowian etolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता.
आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची, आमच्या कुटुंबाची, आमच्या लागशिल्ल्यांची, पिडेंत आसलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती बागेवन झुजे तिचो पोती बागेवन धरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन तांतोनी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणटाना खेरीत भाशेन ज्यो पवित्र सभेच्यो समरवण्यो आमी करतात त्यो समरवण्यो आमच्या जिवितांत ओर्थ हाडूंक आनी जेजूचे नीज पाटलावदार आमी जावंक देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यें, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुमियांत बेमाचे भितर येवचें म्हाका फावो पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी गावतली. कमण्याच्या वेळार गीत घेवया. गिताचो अंक D10 पेज 52.
आमकां वाटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एकूच पिवण सोगल्यांक आमकां जेजू वांटा आपलें रोगोत एकाच जिवान आमकां भरता एकाच मोगान काळजां जोडटा एकाच चोड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एकाच चोड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एकूच उपदेश आमी पाळचो मोगा उपदेश नेसून दिला एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्याच मोगान सोगल्यांक बेगोन एकाच चोड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एकाच चोड्यान आमकां वांटो तोरेकूच कूड आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सोगली जेजू मस्तो आमी सादे एकूच बाबाळ आमच्या मोनान एकूच विस्वास आमच्या काळजान एकूच आशा आमची जिणी कशेंच सांसोन पावत भोगली एकाच चोड्यान आमकां वांटो तोरेकूच
प्रार्थया. सर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करूंक आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भावा भयणीच्या गोरसांक पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. मोगाच्या बाबडीनो, आयज मिसाची भेट आनी तशेंच प्रवचन केलां फादर बॅरी कार्दोजो गांवांत कांसावली. आनी तशेंच पणजे तावन ही मिसाची भेट भेटोवंक तो आयला. पणजे बिशप हावसान कम्युनिकेशन सेंटर आसा, थंयसर तो वावर करता. इतलो पावस तरी पूण उमेदीन तो हांगा आयला देखून ताका आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर ताच्या वावराचेर भाग्यो तातूंत आशिर्वाद घालूंक मागता. मोगाच्या भावणीनो, फादर बॅरी सदांच आमकां हांगासर आदार दिता. आमी जेन्ना नोवेना जावं येतलें ऑनलायन आमी मिसांक घालतात, तो इन्चार्ज, तो ताचो इन्चार्ज. आनी ताच्याच आदारान ह्या दिसांनी रिकॉर्डिंग करून आमी ती ऑनलायन लोकांक घालतात. तो सदांच इतल्या पयस जावन ते येतात. तांकां हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच ताचे लागीं हांवें मागलां आमच्या फेस्ताचे मीस लायव्ह ऑनलायन घालूंक आनी ताणें मानून घेतलां. देखून ताकाय आमी काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भावणीनो, आयज आमकां कोडून आयले म्हाका जाल्यार तुमकां भाग्योंत आंतोनीची कितली घोट भोगती. भायर इतलो पावस वादळ, पूण तरी पूण पावसान तुमकां आडोवंक जावंक ना. इतलो मोग तुमकां भोगती तुमकां भाग्योंत आंतोनीची. इतलेंच भाग्योंत आंतोनी लागीं मागता. जी गरज, जी मागणी तुमी घेवन आयल्या, सदांच भाग्योंत आंतोन तुमची मागणी आयकता. आनी आयज आनी फुडाराक सदांच हो तुमचो बोवाट पळयोवन, ही तुमची भक्ती पळयोवन, हो तुमचो मोग पळयोवन भाग्योंत आंतोन सदांच तुमची गरज, तुमची मागणी पुरी करूं म्हूण देवा लागीं मागता. सगलीं आशिर्वादाक उबी रावुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, भाग्यवंत आंतोनी भाशेन जेजूचे नीज पाटलावदार जावंक तुमकां धाडटा.
पादुवाचो भाग्य तांतून आमचे पासोत विनोती कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनांच्या देवा, तुवें पादुवाचे भाग्य तांतोनींक कोऱ्या बावाळताचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गोरसांनी ताची मोजोत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय. Boforadik magne santatoni, हे भाग्योता सांतातोन भक्तांमध्ये भोव बोल्या आनी मोबाडा ते उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय ते तुज्या वाकाणलोल्या शेगुणा पासत आनी सावरो नासलोल्या मोगा पासत जो बेल्या सोबे तुवें दाखयलोय. फावो जाली तुका ते देणे व्हड आनी बेचीत मिलाग्री करचे हे संवसारांत आसतना जे पोरी आनी कोणाकूच भक्ताक दिले ना. तुज्या उताकूच मिलाग्र्यो घडत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय. उचारूंक ते उतर घरचे उताची मागणी आयकून उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासाची मागणी तुजे सोबे केन्नाच निर्फोड जाली ना. पिड्योवंतांक तो भलायकी दितालोय. सांडलोल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडपडटल्या सोबे तुजें काळीज चरचरतालें. दुखवलेल्या काळजांतली विलापाची मागणी आयकून मेल्ल्यांक पर्यान तुवें जिवे केल्यात. ह्या संवसारांत असलोय तेन्ना तुज्यान कोरी नेजो तसली वच नासली. भायर रावून पातक पेल्याची दूख आनी कोन्निश्टाय पडून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान राबों नेजो आसलें. देरावून ह्या नियाडांनी आनी तुजे मागणे देवाताय भोवच फडादीक म्हणसाणो जावून हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगल्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. हे वेळार तुजी गरज भाग्यो तातूंत एक उक्ती कर. तुका जाय तें माग. आमची तरेतरेची कुडीक पिडा आसा भाग्यो तातूंत एक उबार. आमच्या भुरग्यांक गोच्यांक नोकरी सोदतात. फावो दुसरी नोकरी तांकां मेळूंक मागुया. कुटुंबांनी शांती ना, शांती मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां परदेसांत आसात, वावर कोत्तात, तांकांय बरी भलायकी मागुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूंक एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरी तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वतलोय नाय तूं तोच मिलाग्रीचो दोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्र्यो करतालोय. हे भोव मोबाडा आनी मोगडा भोगता
सांत हातून तुजें काळीज सदांच दोयाड आनी सुरसुऱ्याचें जावन आसलें तो त्याच दोयाडपणान आनी सुरसुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जोदा दोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांत फोड मेळूंक उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें आमेन. आमच्या आपा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Noman Maria Ben Molili Savispo Jetaisa, Usamudin Sadoan Sadaisa Pochezu. महिमा कान पुता कान पवित्र आत्म्या सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं दोनी जेजू क्रिस्ताचो तुमचे मदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचे बेसाबां घालूंक जो बापान पवित्र आत्म्या सांगाताक जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनांक आनी भाग्यो तातोनीचे विनवणेन सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. Santa Toni Bokta, Santa Toni Bokta, Filgyaci Vichar. Tuja grotar kelta, tuja grotar kelta, baluk Jisu rasa. Tuja